Jesu Krista undiaru parli paunascha namo namo sudvundara sakramentantam karakcha namo namo Jesu Krista undiaru parli paunascha namo namo sudvundara sakramentantam karakcha Sargin so dev tu amka medong kravlai Sargin so dev tu amka medong kravlai Dev pon tuve undiache rop ketla Dev pon tuve undiache rop ketla Undia vainarim tu amche khansata Undia vainarim tu amche khansata Amcha mogan bhar tuka samarpita Amcha mogan bharun tuka samarpita Namo namo Jesu Krista undiaru parli paunascha namo namo sudvundara sakramentantam karakcha Jini Jesu tuka sangong kaila Jini Jesu tuka sangong kaila Tuche tan bhuson ashim hangaranya Tuje tan bhuson ashim hangaranya amka medong tu ye तुझे कर पीछे धन्या भंडार के में तुझे कर पीछे धन्या भंडार के में नमो नमो Jesu Krista undiaru parli paunascha namo namo sudvundara sakramentantam karakcha namo namo Jesu Krista undiaru parli paunascha namo namo sudvundara sakramentantam karakcha Alleluia 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 Alleluia
Hallelujah, 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 hallelujah. Ergan tuka sumia Jesu, Ergan tuka sumia Jesu, ergan tuka sumia Jesu, ergan tuka sumia Jesu, aradan tuka sumia Jesu, महिमा तुका सुमिया Jesu, महिमा तुका सुमिया Jesu, वंदन तुका सुमिया Jesu, वंदन तुका सुमिया Jesu, स्तुती तुका सुमिया Jesu. स्तुती तुका सुमिया Jesu. आमच्या सुमिया मुखार, आमच्या देवा मुखार ह्या घडये दिव्यांनी आमी आसांव. तेस सुमियाचे हजरपण आमच्या मध्ये ह्या घडये बघचे प्रयत्न आमी करया. तस जेजू ह्या उंड्या रुपी ह्या घडये आमकां ताचें पवित्र हजरपण दिता. ह्या पवित्र घडये, ह्या पवित्र जाग्यार, ह्या पवित्र वेळार तेच पवित्र देवाक आमी मान करूंक सांगता जमल्या. कीर्तन 104 रस्तराच्या मानाक गीत न्यापुरबायची उतरां ह्या किर्तनांत आमकां वाचूंक मेळटात. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं वर्तो, महिमा आनी वैभव तूं नेसलाय. वस्त्रा भशेन प्रकाश तूं पांगरलाय, तंबा भशेन मळब तूं विस्तारलाय. उदकाचेर तुजें रावळेर बांदताय, कुपां तुजो रथ करताय. वाऱ्याच्या पाकाटाचेर चलताय. वाऱ्यांक तुजें दूत करताय आनी उज्यांची केंडां तुज्या सेवेक. पृथ्वी तुवें तिच्या बुन्यादीचेर स्थापीत केल्याय. सागराच्या उदकान तुवें तिका पांगरूंक दिलाय. तुज्या बेस्टावनेक उदक पळोवन वेतलें. तुज्या गडगडाच्या आवाजाक तांणी पळापळ घेतली. परतून येवन ताणें पृथ्वी बुडयना जावंक तुवें तिका उतरोवन नजो तसली मेर घाली. तुज्या उंच निवासातावन दोंगराचेर उदक शिंपताय. तुज्या वावराच्या फळान पृथ्वी दादोश करताय. गर्वां खातीर तण तूं वाडयताय आनी मनशान भुंयतलो आपलो ग्रास काडचे खातीर ताका गरज आसात ती झाडां तूं वाडयताय. मनशाचें काळीज विशाल करता तो दाकासरो, ताच्या तोंडाक परजळ दिता तें तेल आनी ताका गटा दिता तो उंडो. हे परी तूं ताका लाभयताय. होय मोगाच्या इश्टानो, आमच्या दिसपट्ट्या जिविताक गरज आसा सगळो आदार फावो करचो देव आमचो धनी ह्या घडये ह्या उंड्या रुपी ताचें हजरपण आमकां दिवन आसा. तो जावन आसा त्रिएक देवाचें प्रतिरूप. बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्याचो हजरपण ह्या घडये आमचे मदें आमी बघता आसतना तेच त्रिएका देवाक आमच्या काळजांत तावन आमी मान करया, आमी आराधन गावया. 5 संकोश 17. पापाक नमन करता, आमकां समर्पिता. मोग तुजो करता, पापाक नमन करता, आमकां समर्पिता. मोग तुजो करता. जेजूक नमन करता, आमकां समर्पिता. मोग तुजो करता. जेजूक नमन करता, आमकां समर्पिता. मोग तुजो करता. आत्म्याक नमन करता, आमकां समर्पिता. मोग तुजो करता. गोळ्या
आज्ञामान करता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता मोरी खोकुळ सीता आमकां समर्पिता मोग तुजो करता Alleluia 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 होय समय आम्ही तुका दान करता तुझी स्तुती महिमा आम्ही वाकणता ह्या घडये ह्या उंड्या रुपार तुझे हजरपण आमकां तूं दिवन आसाय हो थोडो वेळ सोमया तुजे संगता रावंक तुजो अनुभव जोडूंक आमच्या दिसपट्ट्या जिविताची बगणां तुजे मुखार वांटून घेवंक आमचे सगळे जिवीत तुजे मुखार समर्पण करूंक हांगासर आमी संगता जमल्या ह्या आराधना आमी करता आसतना सोमया आमकां आमी तुका समर्पण करता विशेष करून आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच आमचे संगता राव म्हूण आमी परतता त्या एम्मावसाच्या वाटेर आसल्या शिसांनी उंडो मडटाना तुजी वळख धरलेले परी आमकांय तुजी वळख तूं फावो कर कशें त्या शिसांक निराश जाल्ल्या तांच्या जिवितांत तुजें हजरपण बरवसो दिवंक लागलें गी तांचो नवो बरवसो आमच्या जिवितांत ह्या आराधना मुखांतर आमकां तो दी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच आमकां तूं सांगात दी विशेष करून आमच्या जिविताचे कश्ट दूख वळवळे आटेविटे सगळे सोमया तुज्या पांयतळी समर्पण करता आसतना ह्या आराधना मुखांतर सोमया सदांच आमकां तुजो आदार आनी बेसांवां तूं फावो कर म्हूण मागता हे प्रार्थना मी तुका भेटयता तुझ्या पुता जेजूचे नावी प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. कीर्तन 103 आमकां सांगता आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसरा नाका वय मोगाच्या इश्टानो हो थोडो वेळ सोम्या मुखार आमी आसा आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां सांगात दिल्लो मोग दिल्लो आमची दुकां पुसुल्लो आमकां नवो संतोश दादोसकाय दिल्लो आमी पडटाना आमकां आदार दिल्लो आमी रडटाना आमकां बुजवण दिल्लो तसो सोमी ह्या घडये ह्या उंडा रुपी ताचें हजरपण आमकां दिवंच आसा सोम्यान आमच्या जिवितांत केल्लें सगळें बरेंपण ह्या घडये एक गरीबर उगडासा काडचें प्रयत्न करया आमच्या काळजांत ताका आमी अर्गां दिवंक मुखार सरया आमची जबाब जावं दी अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू हो सोबीत संवसार तुवें रचलेल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमकां मनीस जावन तुवें रचल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू तुज्या सारक्याची स्वरुपाची जावन तुवें आमकां रचल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमकां तुजो सुस्वास दिवन जिवीत दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमकां हर एकल्याक एकामेकाच्या मोगान जिवंक संगत दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या तुज्या कृपे देण्यानी आमकां तुवें भरल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू येवकारिस्ता मुखांतर आमची जतन तुवें घेतल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमकां बोगसाणे दिवन तुजे काकुळत आमचे वयर वतल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमी रडटना पडटना निराश जातना आमकां तुवें सांगात दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या आमी जेजू मागल्ली मागणी तुवें आयकल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबा जिविता खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या आमच्या कुटुंबा जिवितांत सरितीच्या बरेपणान तुवें भरल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू निराशी जातना आमकां नवो बरवसो दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमकां आमचो दिसपट्टो ग्रास तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू सरितीच्या बरेपणान तुवें आमकां भरल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या विविध सकत विविध तालेंतांनी आमकां तुवें भरल्या खातीर अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आमची दुखां तूं पुसताय देखून अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या पवित्र जेजू पुस्तका मुखार तुजी शिकवण आमकां दिताय देखून अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू भायर पडल्या वाटेर
सुकून गेल्ल्या शेळये बरे आमी भायर वेतान आमकां तुज्या गोपांत फाटी हाडताय देखून अर्ग आनी होगलाप तुका सुमया जेजू मेटा मेटांनी आमकां तुजो सांगात दिताय देखून अर्ग आनी होगलाप तुका सुमया जेजू पै सोम्या जेजू जायते उपकार आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तुवें केल्याय मेटा मेटांनी आमचे सांगाता तूं रावलय तूं इमॅन्युएल जालोय मनशा सांगाता रावन सो देव तूं जालोय आनी आमचे सांगाता रावन तें सत तुवें आमच्या जिवितांत उक्तापें केलाय सोम्या तुवें केल्ल्या हर एका बरेपणा खातीर हर एका आशिर्वादा खातीर हर एका कुमक्या खातीर ह्या घडये आमी ह्या रदानांत भाग घेवची हर एकली तुका आमच्या काळजांत हांव अर्गां दिता Sanko 56. हरसून गाव्या हरसून गाव्या हरसून गाव्या आमी हरसून गाव्या हरसून गाव्या हरसून गाव्या हरसून गाव्या आमी हरसून गाव्या देवा बापा हरसून गाव्या जेसू सोम्या हरसून गाव्या पवित्रज्ञा हरसून गाव्या त्रिएका देवा हरसून गाव्या हरसून गाव्या हरसून गाव्या हरसून गाव्या आमी हरसून गाव्या हरसून गाव्या हरसून गाव्या हरसून गाव्या आमी हरसून गाव्या तातारा हरसून गाव्या जिवितल्या हरसून गाव्या कुर्पेवंता हरसून गाव्या ससनाच्या बापाक हरसून गाव्या हरसून गाव्या हरसून गाव्या हरसून गाव्या आमी हरसून गाव्या हरसून गाव्या हरसून गाव्या हरसून गाव्या आमी हरसून गाव्या दैवीक उजवाडाक हरसून गाव्या रायांच्या रायाक हरसून गाव्या सताच्या आत्म्याक हरसून गाव्या सर्पद्वेदाराक हरसून गाव्या हरसून गाव्या हरसून गाव्या हरसून गाव्या आमी हरसून गाव्या हरसून गाव्या हरसून गाव्या हरसून गाव्या आमी हरसून गाव्या हालेलुया 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 आमी हालेलुया 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 आमी हालेलुया Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 समेस्त आमी बसया सोम्याचेर आमचे दिस्त आमी ह्या घडयेक सोवया विशेष करून ह्या दिसा प्रत्येक करून क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी आसा जेजूच्या येण्याक लागशिल्ली तयारी करच्याक वो आद्वेंत असो काळ क्रिस्त येण्याचो काळ आमकां एक अवकाश आमचे मुखार दवरता जेजूच्या येण्याक आनीक वेळ आसा जाल्यार आमी हर एकल्यांनी आमच्या जिणी परिवर्तना मुखांत्र सोम्याचो संदेश स्वीकार करच्या मुखांत्र ताच्या उतरां बरीत ताच्या उतरांच्या प्रमाणे आमचे जिवीत रुपीत करच्या मुखांत्र क्रिस्ताच्या येण्याक लागशिल्ल्यान तयारी करूंक आमकां आयच्या दिसा आपण लाभता एक घडीभर सोम्याचेरच आमची दिस्ट आमी कंसोवया एक खरो गवळी कसो ह्या घडये जेजू आमचे समोर आसा पवित्र पुस्तकांत देवाक गवळी म्हणल्या नांवाखाल आमी वळखता आनी जेजूनी ताच्या परगट जिवितांत विशेष करून लोकांक शिकोवण दिता आसतना
हांव जावन आसा बरो गवळी म्हणल्यार उतराकाल ताणें हर एका व्यक्तीक ताचे सशी आपोवचें ताच्या हिंडांत रावचें तसलें बाग आनी अवकाश फावो केले. ही घडी बरं सोम्याचेर आमी दिश्ट आमी कंसयत आसतना ह्या घडये तसो सोमी आमच्या जिविताचो गवळी जाला म्हणली खात्री आमकां आसूंक जाय. आमचें दिसपट्टें जिवीत आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचे सगळे वावर सगळ्यो चटवटिको सकाळी उठल्या तावन रातीक आमी न्हिदोंक वेता पर्यंत जे कितें आमच्या जिवितांत घडटा तें सगळें सोम्याच्या प्रेरणान घडूंक जाय. विशेश करून आमकां आमचे सांगाता रावन आमकां आदार दिवचो जावन आसा जेजू आमचो बरो गवळी. तेच गवळ्याच्या हिंडाकाल जियोंक जेजू आमकां आयच्या दिसा आपणे रोपता. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता जेजू एक बरो गवळी जावन जायते गवळ्याचो वाव ताणें केलो. पातक्यांक तो सोदून गेलो, पातक्यांचो तो इश्ट जालो, पातकी लोकांक ताणें बक्षाणें दिलें. विशेश करून जायत्या लोकांच्या जिवितांत जावंक पुरो त्या जाकेवाच्या जिवितांत जावंक पुरो त्या मातेवाच्या जिवितांत जावंक पुरो त्या समारिया स्त्रियेच्या त्या जिवितांत जेजू एक खरो गवळी कसो तांच्या जिवितांत तो येता आनी ह्या मरिफात तांचें जिवीत परिवर्तनाचें जावंक तांकां एक अवकाश फावो करता. मगाच्या इश्टानो ह्या घडये तसो गवळी तसो सोमी ह्या घडये आमचे सांगाता आसा. तेस जेजूक तेस गवळ्याक आमच्या जिवितांत आमी ह्या घडये स्विकार करूंक जाय. क्रिस्तियानाचो काळ जेणी परिवर्तन हाडचो तसलो काळ. कित्याक सोम्याक हांवें भेटय जैतर म्हजें जिवीत पवित्र जावंक जाय. सोम्याक हांवें भेटय जैतर आमचें जिवीत त्या बुदवंत देडयां परी पेटलेले दिवे घेवन आमचो बावार्थ घेवन आमचो बऱ्यो करण्यो घेवन आमचें पवित्र जिवीत घेवन आमी सोम्याक भेटोवंक आयती रावूंक जाय. देखून आज ह्या घडये सोमी आमचे सांगाता आसा. तेस गवळ्याच्या हिंडाकाल जियोंक तेस गवळ्याचो सांगात आमी भोगोवंक ह्या घडये तेस जेजूतावन आमी कृपा मागून घेवया. म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणेना सुमी सगळी आसतना भेंबिरान म्हाका ना सुमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणेना सुमी सगळी आसतना भेंबिरान म्हाका ना पाचवेतन असले कडे सुरू म्हाका तूं सोदून दिता उदका लागीं भरून म्हाका तानीक म्हज्या तूं पिवंक दिता उदका लागीं भरून म्हाका तानेक म्हजे तो पिवंक दिता सुमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणेना सुमी सगळी आसतना भेंबिरान म्हाका ना अशीर वाटेंतल्यान हांव चलतना
मुझे बराबर मेटा करता आशीर्वादेतल्या हांव चलतना मुझे बराबर मेटा करता कश्टांची वाट समकताना म्हाका वाटवून तो मुखार वेता कश्टांची वाट समकताना म्हाका वाटवून तो मुखार वेता सोमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणेना सोमी संगी आसतना बेंबिरान म्हाका ना सोमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणेना सोमी संगी आसतना बेंबिरान म्हाका ना परत त्या सोम्याचेर आमचे दीस आमी कसोवया. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत निराश जावचे संदर्भ जायते आमकां मेळटात. विशेश करून आमी मागले उपकार आमकां मेळनातल्या वेळार आमी कितें आशेता तें आमच्या जिवितांत घडनातल्या वेळार कितलेंय प्रयत्न केल्यार कितलोय वावर केल्यार आमच्यो गरजो पंताक पावनातल्या वेळार आमी आशेल्ले आमी मागले आमकां फावो जायनातल्या वेळार आमच्या मोगाच्यांनी आमकां नेगार करतना जायते फावटी असल्या संदिग्ध परिस्थितींनी निराशीपण आमच्या जिवितांत पांगरता आनी अमरिफात आमी आमचें जिवीत सबार फावटी असल्या सन्निवेशाकून पायता की आमकां बघता आमी कित्याक जियेता आमी कितलें मागल्यार आमकां फावो मेळना आमी कितलें मागल्यार आमकां देव दिना सबार फावटी असली चिंतना आमच्या मतीक येतात. एम्मावसाच्या वाटेर तांच्या त्या दोगा शिसांच्या जिवितांत असलींच बगणां आसलीं. तांचो म्हणलो सोमी ना जाल्लो, तांची म्हणली सपनां आसलीं ती देसवाट जाल्ली, तांचो म्हणलो फुडार आसलो तो दिवो तो पालवून गेल्लो. मुखार आनी कितें आनी आमकां कोणूच ना, आमकां सगळ्यांनी सांडलां असलें सांडलेलें निरासपणाचें बोगाप तांचें जावन आसलें. आनी ह्या ऐन वेळार जिवंत जेजूचें हजरपण तांकां फावो जाता. उंडो मरता आसतना तेस जेजूची हजरपण अनुभव ते घेतात आनी निमाणें तांचें जिवीत नव्या बरवशान भरलेलें नव्या उजवाडान भरलेलें जाता. मोगाच्या इश्टानो, आमच्या जिवितांत दिसपट्ट्या जिवितांत निराशी जातना दिसपट्ट्या जिवितांत आमी रडतना आमकां कोणूच ना म्हणलें बगाप येताना आमी जेजू लागीं येवंक जाय. कित्याक तो आमचे सांगात आसा म्हणलें आमचें भवाट जावन आसा. देखून ह्या घडये सर आमी एक घडी बदी बी घालया. आमच्या सकाळ जावन तावन सोम्या लागीं आमी मागया, सोम्या तूं आमचे सांगाता राव, सोम्या तूं आमचे सांगाता राव. घडयेन दीस बुडटलो सोम्या, आमचे सांगाता तूं राव. तूं राव सोम्या आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या एकसूरपणांत. तूं आमचे सांगाता राव सोम्या आमच्या जिवितांत जायते पट्टी आमी रडतना. तूं राव सोम्या आमचे सांगाता आमच्या जिवितांत कश्टा वयर कश्ट, सलवणे वयर सलवण येताना. तूं राव सोम्या आमचे सांगाता आमच्या मोगाच्या व्यक्ती जावन आमच्या इश्टां जावन आमकां दूख आनी इन्कार मेळटना. तूं राव सोम्या आमचे सांगाता कितलेंय प्रयत्न केल्यार सलवणी आमच्या जिवितांत येताना. तूं राव सोम्या आमचे सांगाता जेन्ना लोकांनी आमचे विशांत सूख अभिप्राय सूख खबरो पाशार करतना. तूं राव सोम्या आमचे सांगाता
विविध रितीच्या अडचणीक आमी बली जाताना तूं राव सोम्या आमचे सांगता नाना रितीच्या पिडेन हांव पडटना तूं राव सोम्या आमचे सांगता आमचें कुटुंबा जिवीत आमकां कश्टांचें जाताना तूं राव सोम्या आमचे सांगता आमचें जिवीतच एक वजें म्हणून आमकां भोगताना तूं राव सोम्या आमचे सांगता ल्हान व्हडस विशय खातीर सूख समजून येवन आमचो भावार्थ उणो जाताना राव सोम्या आमचे सांगता आमच्या अस्कतकायेद्वारे आमच्या मनशापणा वरवीं पाताक करूंक आमकां ताळणी येताना राव सोम्या आमचे सांगता आमचे जिवीतच निर्फळ म्हणली बोगणां आमच्या जिवितांत येताना तूं राव सोम्या आमचे सांगता नाना संगतीक लागून म्हज्या जिवितांत हांव हें जिवीतच नाका म्हणली बोगणां येताना घडये तुज्या प्रकाशीत काळजातावन कृपेची किरणां आमच्या मदें तूं घालून आसाय मगळा जेजू ह्या घडये तुजे मुखार आसा ह्या सगळ्या तुज्या परजेक तुजे मुखार दिंब्यांनी आसा ह्या तुज्या लोकांक ह्या आराधनांत भाग घेवन आसात त्या तुज्या परजेक सोम्या तांच्या जिवितांत गरज अशें तें हजारपण तांकां तूं लाभय तांच्या निराशी जिवितांत तांच्या अडचणेच्या जिवितांत तांच्या कश्टांच्या जिवितांत तांच्या सुलवणेच्या जिवितांत तांच्या सुखी दाडीच्या जिवितांत सोम्या तुजें हजारपण सदांच तांकां दी म्हणून ह्या घडये आमी हर एकली बावडटान आनी कालतेपणान मागता ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದು ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ಬೆಸಾಯ್ದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹಣಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬೆಸಾಯ್ದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹಣಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ ನೀ ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನೀ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ವಚನ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನೀ ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನೀ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ವಚನ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬೆಸಾಯ್ದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹಣಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾಲು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಸ್ವನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹಣಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಯೇಸು ನಾನವ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ
ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. सर्व आमी उबी रावया. देवाचें उतर आमी आयकूंक आमकां समी आयती करया. हे घडी बरं आमचे दोळे आमी धांपया. ह्या घडये देवाचें उतर आमी आयकूंक वेता. देवाचें उतर आमी नियाळ करूंक वेता. ह्या देवाच्या उतराचो नियाळ दिवच्या आमच्या भावाचेर आनी ह्यो नियाळ आयकोवच्या आमा समेस्तांचेर तस पवित्र आत्म्याची मजत ह्या घडये आमी मागून घेवया. तच पवित्र आत्मो जाणवायेचें भंडार देवाचें उतर आमी समजोवच्याक आनी आमी तें जियोवच्याक ह्या घडये आमकां प्रेरण आनी कृपा फोव करून दी म्हणून ह्या घडये आमचें मागणें जावं दी. काळीस मोचे ताणे लाव तुका, मन मोचे आशेला तुका. काळीस मोचे तानेला तुका, मन मोचे आशेला तुका. ये तू दण्या, ये तू सोम्या, ये तू दण्या, हे तू सौम्या. पावई माका त्या सर्गींच्या सुका. पावई माका त्या सर्गींच्या सुका. काळीस मोचे तानेला तुका, मन मोचे आशेला तुका. काळीस मोचे तानेला तुका, मन मोचे आशेला तुका. याकोबाचें पत्र पहिलो अध्याय 2 ते 5 वाक्य. म्हज्या भाव भयणीनो, नाना तराचे कश्ट तुमचे वयर आयिल्ल्या वेळार तें भगस म्हूण तुमी लेखी जाय. तुमचो भावार्थ परकिल्ल्या वरवीं तुमचे थंय थिरासण उपजाता म्हूण तुमी जाणात. थिरासणाच्या पावंड्यार पावल्यार तुमी जाणटी आनी शेगुणी जातल्यात आनी तुमकां कांयच उणें आसचें ना. पूण तुमचे मदें कोणाकय जाणवाय ना जाल्यार तूं ती देवा लागीं मागो. देव सोमेस्त मनशांक उपघा नासतना उदारपणी दिता जाल्ल्यान ताकाय ती दितलो. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. बशा. फाटल्या साबार हप्त्यांनी आमी जाणवायेचो महत्व कितें म्हणून जायतो नियाळ आमी केलो. आयच्या दिसा हांवान तो नियाळ करना सावन ती जाणवाई आपणावची कशी गी म्हणल्या विशयंत आमी एक नियाळ करना सावन. आयचें वसा पुणता एक विधान जावन आसा आमकां कश्ट आनी धगधणे मुखांतर आमकां जाणवाय लाभता म्हणून. आयचें दुसरें वाक्य म्हणटा, म्हज्या भावा भयणीनो, नाना तराचे कश्ट तुमचे वयर आयिल्ल्या वेळार तें भगस म्हूण तुमी लेखी जाय. आमी मात्र चिंता, आमी फुरफुरता कित्या खातीर हे म्हाका कश्ट येवन आसात. मुस्तपुटी आमी सांगता एक्सपिरियन्स आमकां मेळचे अनुभव त्या वरवीं जाणवाय आमकां लाभल्या म्हणून. आनी जाणट्या प्रायाच्या मनशांक आमी सांगता जाणटो मनीस कित्याक ताच्या जिवितांत जायते कश्ट धगधगणे अनुभव केल्यात आनी ह्या वरवीं ताका थोडी जाणवाय आसा. आनी मुंद वर्सून सांत याकोब म्हणटा,
तुमचो भावार्थ पार्क केल्ल्या वरवीं तुमचे थंय थिरासण उब जाता म्हूण तुमी जाणात. थिरासण पावल्यार तुमी जाणटी आनी शेगुणी जातल्यात आनी तुमकां कांयच उणें आसचें ना. हें एक तराचें जाणवाय सोडूंक एक अवकाश. पूण मुखलो भाग मुस्तो प्रमुख आनी तो जावन आसा आमचे सगळ्यांचे समस्ये. तुमचे मदें कोणाकी जाणवाय ना जाल्यार तो ती देवा लागीं मागूं देव सोमेस्त मनशांक उपगा नासतना उदारपणी दिता जाल्ल्यान ताकाय ती दितलो. हांगासर आसा एक अर्थ गोट. हर एका संगतीने आमकां अनुभव जोडूंक जायना. मुस्तो संगती थोड्या संगतीने आमकां कश्ट भोगोवन तांचो अनुभव जोडूंक पुरो. हर एका संगतीने आमकां अनुभव जोडूंक साध्य ना. पूण हांगासर आसा एक बरी एक विचार आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा कोणाकी जाणवाय ना जाल्यार तो देवा लागीं हांवें तुवें मागासय म्हणून. सोलोमन रायान ताका जाणवाय ना म्हणलो आनी देवा लागीं मागा लागलो. देवान ताका धन दिर्वें मान मर्याद गौरव हर एकी ताका लाभयलें. जेरेमिया प्रवादाच्या मोतमोर अध्यायान दुसरें वाक्य म्हणटा उलोव मार आनी हांव तुका आयकतलो. तुका कळीत ना ते वर्ते गूट हांव तुमकां सांगतलो. आनी एका शब्दान सांगचें जाल्यार आमी सर्वेस्पराक उलोव मारल्या वेळार सर्वेस्परा लागीं मागिल्ल्या वेळार साबार गूट म्हाका आनी तुका कळीत जातात. पूण समस्या कितें म्हळ्यार आमकां फुरसत ना. आमकां फुरसत ना. म्हाकाय फुरसत ना. तुमकांय फुरसत ना. मनीस जाल्ल्या हर एकल्याकी ह्या संवसारांत इतल्यान इतल्यो राटावळी आसात की पयलो समस्या आमकां मागणें म्हणूंक आमकां फुरसत ना म्हणली आमचो समस्या. पवित्र पुस्तक म्हणटा सिराकाच्या ग्रंथांत 38 अध्याय 24 वाक्य म्हणटा शास्त्रीक मेळटा ती फुरसत ताका जाणवाय जोडूंक संदर्भ दिता. मनशाक थोड्योशो राटावळी आसल्यार तो जाणवायन वाडोवंक शकता. आज आमी पळयलें जाल्यार मनीस भयंकर बिजी. ताका 90 वर्साच्या प्रायाच्या मनशा कडेन इसार ताका हात पांय चलोवन वचोंक जाता जाल्यार तोय म्हणटा म्हाका एक टायमच ना म्हणून. ल्हान इस्कलाच्या भुरग्याक इसार ते म्हणटा म्हाका एक टायमच ना म्हणून. कित्याक म्हळ्यार हर एक मनीस इतल्या संगतींनी तो बिजी जाता की ताका टायम म्हणलो ना. आनी वाडत वेतना एक जिवी मनीस आमी आतां असल एक संस्कृती दवरल्या की वर्क इज वर्शीप म्हणून. आमचें कामच आमी करची देवाक वर्तें आराधन आनी स्तुती म्हणून. जायत्या जाणांनी सांगलें तुमी आयकलां. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा हे न्हय. हाच्या मुखांत्र तुमी एका सकाळीं तावन राती पर्यंत मस्तो तुमी काम करूंक पुरो जाणवाय येना. हाका पवित्र पुस्तकांत भारी एका नितळ स्पश्ट उतरांनी सिराकाच्या 38 अध्यायांत 28 तावन 34 वाक्य अर्थबरीत रितीर अशें सांगता. तेस परी आई राणे लागीं बसतलो लोहार तो लोंकडाच्यो कसल्यो वस्तू करच्यो म्हूण चिंता. उज्याची धग ताजे आंग लासता. भट्टेचे गरमे कडेन तो झगडता. हातोडसो आवाज ताजे करना कान बेरे करता. नोमण्याचेर ताजे दोळे खंचयल्ले आसतात. आपले हातकृती बरे रितीन करूंक तो लक्ष दिता आनी ताका फुर्ती सोबाय दिवचे खातीर रातीन तो जागो रावता. अनेक वर्ग असो मनशाक 29 वाक्यान पळयता. तस बरी आपलो वावर करूंक बसतलो कुंभार तो आपल्या पांयांनी चक्र गुंडायता. आपल्या कामा विशीं तो सदांच जागृत रावता आनी तो सगळ्यो वस्तू मेजून करता. आपल्या हातान तो मातयेक आकार दिता. आपल्या पांयांनी तो मळटा.
मडक्यांक रोगण दिवंक तो सत्राय घेता आनी बट्टी साफ करचे खातीर तो राती जागो रावता. ओ आनी एक धंदो ताणें सांगलो. आनी एक थंयसर मुंद वचून वाक्य महत्व म्हणटा, हे सर मनीस म्हळ्यार हर एकलो मनीस ताच्या हातांचेर पात येता. आमच्या जिवितान आमी पळोवन जाल्यार आमी भुरग्यांक शिकोवचें. मुस्तो आवय बापायक पळयलें जाल्यार म्हाका टायमूच ना, म्हाका भुरग्यांक शिकोवंक आसा म्हणून. सकाळीं जावं सांजेर काळीं जालें ना, म्हाका भुरग्यां परीक्षा, म्हाका म्हणी जावचें ना, खंय येवंक जावचें ना, म्हाका मागणें म्हणूंक साध्यच ना. आनी थोडीं म्हणटात म्हाका रांदूंक आसा. कितलें रांदूंक गेल्यार, कितल्या रुचीचें कितल्या बगे रांदल्यार तांकां त्या घरच्यांक समाधान आसता. परतान परतान आमकां रांदूंक केदाळे बिझनेस. आनी थोड्यांक पळयता धाकटेर जावंक पुरो, वकील जावंक पुरो, इंजिनियर जावंक पुरो, चार्टर्ड अकाउंटंट जावंक पुरो, बिझनेसमॅन जावंक पुरो, खंयच्याय वावरांत तुमी आसल्यार केदाळे आमचें काम म्हणलें केदेंच मोग ना. हर एकलो मनशान कालें सांगचें म्हळ्यार आमच्या वावरा वरवीं आमी यशस्वी जोडटा म्हणलें योजन आमचें. आनी त्या देखून म्हत्वाचें वाक्य म्हणटा, सगळां आमी आनी हे वडलो कुंभार असो जावंक पुरो, लोंकडाचें काम करतालो जावंक पुरो, सगळ्यांक आमकां उद्देशून म्हणटा, हे सर मनीस आपल्या हातांचेर पाती येतात आनी हर एकलो आपआपल्या कामांत हुशार आसता. तांचे विणें खंयचेंच शहर वस्तेक योग्य न्ही आनी खंयसर ते रावल्यार ताणें भुकेवंक पडचें ना. आमकां खंडीत मुस्तो काम केल्यार आमकां जाय तितले पयशे मेळटात, आमकां भुकेवंक एक पडना. आनी आमी नासतना ते कार्यक्रम जायना, आमी नासतना थंयसर एक कालें बरेंपण म्हणल्यार बरें कोणाक भोगतच ना. हो मनीस ही चली हो सोलो हे आसल्यार आमकां भारी बरें, हो आसलें ना जालें म्हणून आमी सांगता. आनी पळयत पुस्तकी तेंच म्हणटा, मुंद वचून म्हणटा, पूण बारीक गरजेचें, पूण सभेन ताका मान असो जागो मेळना. मुन्सिपेदाराच्या बसकेर ते बसनात, कायदे कानून तांकां समजना, शिकवण दिवंक वा न्याय निर्णय करूंक तांच्यान जायना, फुडाऱ्या मदें ते पळोवंक मेळनात. तरी ह्या संवसाराची मांडावळ ते सांबाळटात. तांचें प्रार्थना तांच्या कसाबाक संबंदीत. म्हळ्यार हांकां कांय जाणवायचे व्यक्ती हे मनीस न्ही. हांचें प्रार्थना म्हाका आज हांव यशस्वी मेळोवन दी, म्हज्या कामान म्हाका प्रमोशन मेळोवन दी, म्हज्या भुरग्यांक बरें शिकपांत मार्क्स बरें मेळोवन दित, म्हज्या भुरग्याक बरें काम मेळोवन दी, म्हज्या न्हवऱ्याक, म्हज्या बायलेक, म्हज्या आवयक, म्हज्या बापायक कशें जावं दी तशें जावं दी. हाचेरच आमची तकली पाड. आनी हेंच आमचें प्रार्थना, हेंच आमचें रात आनी दीस काम. आनी आमकां केदाळा पळयल्यार फुरसत ना. आनी त्या खातीर मोगाचें न्हू मनीस आज समस्यान पडला. सर्वेस्परा कडेन वेळ करसूंक आमकां वेळ ना. देखून आमच्या कामांत आमी परिणात तरी जिवितांत सोलवल्या. आज तुमी पळयलें जाल्यार व्हडल्या व्हडल्या कामाचे मनीस एक्सपर्ट ते आसूंक बरो, पूण काजारी जिवितांत टोटल फेलियर. या तांच्या भलायकेंत ते टोटल फेलियर, वा तांच्या उरल्या वावरांत ते टोटल फेलियर. एका संगतींत ते एक्सपर्ट जावन आसूंक बरो, सोलो वा चली, दादलो वा स्त्री, तांच्या एका वावरांत ते एक्सपर्ट जावंक बरो आनी तांकां भयंकर त्या एका वावरांत तांकां मान आसूंक बरो. पूण जिविताच्या इतर भागांनी, इतर वांट्यांनी ते टोटल फेलियर. आनी कश्ट जातात, खमेतात, खंतीन बुडल्यात. कित्याक ह्या मनशांक खरी जाणवाय ना. ह्या मनशांक अशी जाणवाय ताच्या एका कामान मात्र, ताणें हात घाल्ल्या कामान तो परिणात. तरी पूण उरिल्ल्या जिविताच्या संगतींनी टोटल फेलियर जाल्ल्यान, सबार संगतींनी ताका सोलवणी लाभता जाल्ल्यान खंतीचें दुखाचें जिवीत मनीस आसरता. केदाळा मनशाक जाणवाय आसा, सलमावराय केदाळे जाणवाय येयली, ताजे सांगात धंदर्व आयलें, मान गौरव आयलें, भलायकी आयली, हर एक येयलें. पूण एका संगतींत मनशाच्या वावरांत केदाळा मनीस एक्सपर्ट जावंक पळयता आनी ताज्या विशयान मात्र ताजें प्रार्थना, त्या विशयान मात्र ताजें गमान जाता. जाणवाय त्या मनशाक ना जाल्यार तो मनीस जिवितांत सलवाता. सगळी जाणवाय आसची मोगाच्या न्हू देवा कडेन. पळयत पुस्तकांत सिराकाच्या ग्रंथ 11व्या अध्याय 14वें वाक्य म्हणटा,
बरें आनी वायट, जिवीत आनी मरण, दुबळीकाय आनी ग्रेसकाय सर्वेस्परांत जावन येतात. सगळें बरें आनी वायट कळीस जावचें, खंयचें सोमा खंयची सूख सगळें आसचें सर्वेस्परा देवा कडेन. आनी त्या देखून मोगाचें न्हू, ह्या देवा लागीं हांवें तुवें संबंद दवरूंक जाय. हांवें तुवें बिजी म्हणून आमच्या जिवितांत मस्त कितें बिजी म्हणून आमी चिंताव, वर्क इज वर्शीप म्हूण चिंताव, थंयसर मनीस वता. त्या एका वावरांत, त्या एका कामांत, ह्या 2 कामांत तो मनीस उत्तीम जाल्यार जिविताच्या हर एका स्पियर्स म्हळ्यार डिफरंट विविध क्षेत्र निवडिल्लें जाल्यार जाणवायनातल्या वरवीं त्या मनशाचें, त्या कुटुंबाचें जिवीत खंती बेजारायर जाता. दुसरो समस्या मागणें म्हणच्या विशयान आमकां आसचो मोगाचें न्हू. आमकां काले मागणें म्हणूंकच जायना म्हणून. थोड्यांक मागणें म्हणूंक वेळ करसूंक ते तयार आसात, तरी पूण तांकां मागणें म्हणूंक जातेच ना. कित्याक म्हळ्यार मस्त तकलेंत आलोचना, भयंकर तकलेंत गुंतात. कालें करचें, कितें करचें, फाल्यां कितें करचें, इल्ल्या वेळान कालें रांदचें, मागीर कालें करचें, आनी तो येता गी ती येता गी, येत्त विशीं आमकां तकली फोडाफोड. आनी त्या देखून पयत पुस्तक म्हणटा मातेवाच्या 6व्या अध्यायांत आमी पळयता, थंयसर 34 वाक्य म्हणटा, तुमी खंयच्याय संगतींत खंत बेजाराय आमी करची न्ही. बगार हर एकी देवाक आमी समर्पूंक जाय आनी खंयचीय खंत बेजारना नासतना आमी जियोंक जाय. जे म्हणून मातेवाच्या 6व्या अध्यायांत 34 वाक्यान अशें म्हणटा, फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकात, फाल्यांची खंत फाल्यांक, आयची खंत आजेक पुरो. त्या देखून चिन्ना तुका दोस्तात तर उडास दवरा, आनेक कडेन कितें करी जें म्हणल्या विशयंत चिंतून चिंतून तूं बसशी जाल्यार तुका मागणें म्हणूंक जायना. देवा कडेन अशी सगळी ती जाणवाय, त्या जाणवाय तुका स्विकार करूंक जातेच ना. आनी एक आमचो समस्या केदाळा मागणें म्हणा जेगी म्हणलें. केदाळा मागणें म्हणा जेगी म्हणलें, दिसाच्या 24 वरां म्हळ्यारय मागणें म्हळ्यार बरेंच. पूण सकाळींचें केदाळा मनीस मागणें म्हणटा, ते मागण्याक विशेष तराचें एक एक्स्ट्रा बॉल कितें म्हणटा आमी, त्या पयत पुस्तकांत प्रमाणे जावंक पुरो, इतर धर्मग्रंथ आमी उल्लेख केल्यार जावंक पुरो. हांवें पळयल्ल्या प्रकार सकाळीं जो कोण मागणें म्हणटा त्या मागण्याक इल्लें चड बॉल आसा म्हणलें उल्लेख आसा. पयत पुस्तकांत कीर्तन 5वें अध्याय 3रें वाक्य म्हणटा, सर्वेस्परा सकाळीच्या वेळार तूं म्हजो थाळो आयकताय, म्हजी विनंती तुजे मुखार दवरता आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावता. जाणवायच्या पुस्तकांत 6वो अध्याय 14वें वाक्य म्हणटा, तिका सोदूंक म्हळ्यार जाणवायक सोदूंक सकाळीं फुडें उठतेल्यांक कसलीच अडचण आसची ना, कित्याक ती ताच्या दारा कडेन आसलेली ताका मेळटली. म्हळ्यार सकाळीं जाणवाय सोबूक म्हणटा, त्या जाणवायक सोदूंक एक व्यक्ती सकाळीं उठता जाल्यार ती जाणवाय तिच्या दारार, त्या व्यक्तीच्या दारार सकाळीं फुडेंच आसतली, कस ताका जावचें ना. त्या देखून 6 मार्काच्या 1ल्या अध्यायान 33 वाक्यान आमी पळयता, दुसऱ्या दिसा उजवडच्या आदींच जेजू उठलो आनी जड नातिल्ल्या एका सुवातेर वचून थंयसर मागणें करूंक लागलो आनी थंयसर तो संबंद थंयसर देवा कडेन दवरनासलो. केदाळा मनीस सकाळींचे उठून मागता. केदाळा मनीस आपल्या जिवितांत पयलें स्थान मागण्याक दिता. आनी सायन्सा प्रकारे आमी पळयलें जाल्यार, विज्ञाना प्रकारे पळयलें जाल्यार, सायकोलॉजिकली पळयलें जाल्यार उरल्या संगतीन मेतेर जावच्या पयलें न्हिदिल्ल्या उठल्या कुडल्या मनशाचें मोत शांत आसता आनी ग्रास्पिंग कितें आमची मोत स्विकार करचें मस्त बरेंपण आसता, मस्त बरेंपण आसता. विज्ञाना प्रकारी, बायबला प्रकारी, इतर धर्मग्रंथा प्रकारी सकाळीं उठून कोण मागणें करता ताका विशेष तराची सखत त्या मागण्यांत आसता. त्या देखून
मागण्याद्वारे आम्ही जाणवाय जोडूंक शकता. थोडे फावटी आम्ही सांगले सगळे जाणवाय देवा लागीं आसची, देवातां ती आमी जाणवाय जोडूंक जाय. आमी ह्या विशयाचो उल्लेख आमी आयकलो. दुसरें मॅट जावन आसा, थोडे जाणवायचे व्यक्ती ह्या संवसारांत आसात. एक देवातान हांवें गिवेत, दुसरें ह्या संवसारांत आसलेल्या देवबिरांतेच्या जाणवायच्या व्यक्तींक तावन हांवें तुवें जाणवाय घेवंक अवकाश आसा. सिराकाच्या 6व्या अध्यायान 73 वाक्य म्हणटा, समजणेच्या मनशाक तुवें पळयल्यार बेगीनच ताका भेट दी, तुजे पाय ताच्या दाराचे उंबार झरूंक. म्हळ्यार तितले वटेन तुवें वचोंक जाय म्हणल्यार बरें म्हणटा. खंयसर एकलो समजणेचो मनीस मेळटा, ताजे कडेन घडे घडे वच आनी तो तुका ताजे लागीं उलयल्ल्या वरवीं ताजे मुखांत्र जाणवाय तुका ट्रान्समिशन ह्या तुज्या कुशीन जाणवाय येवंक साध्य आसा. आनी तेंचो उल्लेख करना सिराकाच्या 73 12 वाक्यांत थंयसर सांगलें, पूण एक मनीस आज्ञा पाळटा म्हूण तुका कळीत आसा जाल्यार तसल्या धर्मी मनशाची सलाह घे. तो आनी तूं एकाच मनाचें देखून तूं पडल्यार तो तुज्या दुखान भागीदार जातलो. खंयसर एक आज्ञा पाळसो जाणवंत धर्मी मनीस आसा जाल्यार तसल्या लागीं आमी वसाचे मोगाचे न्हू आनी तांची सलाह घेयसय, तांचे तावन जाणवाय घेयसय. आनी एक बरें एक उदाहरण आमी पळयता. द्वितीय पुस्तकांत 34 अध्यायान 9 वाक्यांत अशें बरोवन गेलां, नून आसो पूत जोशुआ जाणवायाच्या आत्म्यान बरोवन आसलो, कित्याक मोइजेन ताचेर आपले हात दवरले. सर्वेस्परान मोइजेक दिलो आदेश पाळून इस्रायेलांनी ताचें उतार आयकलें. आतां पळया, ह्या जोशुआ जाणवायाच्या आत्म्यान कित्याक बरलो? कित्याक म्हळ्यार धर्मशास्त्र पाळ जाणवंत मोइजेन ताचेर हात दवरलो आनी त्या खातीर त्या मोइजे लागीं ह्या जोशुआक असल्या संबंदा वरवीं सदांच तो ताचे लागींच आशिल्ल्या वरवीं ताणें ताचेर हात दवरल्या वरवीं ताका ती जाणवाय येयली. पयत पुस्तक म्हणटा आसतना देवान ताका जाणवाय दिली. कोणाक? सोलोमन रायाक दिल्ल्या बरें देवान जाणवाय दिली. म्हणटा आसतना हांगासर म्हणटा पयलें मॅट देवा थावन हांवें तुवें जाणवाय जोडची. आनीक विधान म्हळ्यार सेकंडरी विधान जावन आसा, कोणा लागीं जाणवाय आसा ताचे लागीं हांवें तुवें संबंद दवरून ताजे मुखांत्र हांवें तुवें जाणवाय जोडची. आनी त्या देखून नव्या सोल्ल्यांत आमी पळयता सांब पौल तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत 4 अध्यायांत 14 वाक्य अशें म्हणटा, मलगड्यान एक जावन तुजेर आपले हात दवरले वेळी प्रावादा उतरां सरी तुका लाभल्या आत्म्याक देण्याची अलक्ष्य करी नाका. ह्या संगतीचो आठव कर आनी तुज्या जिवनांत त्यो कार्यरुपाक हाड, थवळ तुजी प्रगती सोमेस्तां कळी जातली. सो मलगड्यांनी हात दवरले. मलगडे म्हळ्यार कोण? पयत पुस्तक मलगडे म्हळ्यार तो कोण जाणटे आसात ताका आमी मलगडे म्हणटा, एल्डर्स म्हणटा. जाणट्यांनी तुजेर हात दवरल्या वेळार मलगड्यांनी एक जावन तुजेर आपलो हात दवरले वेळी प्रावादा उतरां सरीन तुका लाभल्या देण्याची अलक्ष्य. त्या देखून मोगाचें न्हू, पयलें देवा थावन हांवें तुवें जाणवाय जोडची. आनी एक विधान जाणवून मनशा लागीं बरो संबंद दवरचो, ताजे मुखांत्र आमी जाणवाय दवरची. ती दुसरें विधान. तिसरें विधान जावन आसा देवाचें उतार, सर्वेस्पराचें उतार नियाळच्या द्वारे. सिराकाचो ग्रंथ 6 अध्याय 43 वाक्य म्हणटा, सर्वेस्पराचो कायद्याचो नियाळ कर, ताच्या आज्ञा विशीं सदांच ध्यान कर, तेन्ना तो तुज्या मोतीक उजवाड दितलो आनी तूं आशेताय ती जाणवाय तुका मेळटली. पण कितले नितळ निर्मूळ उतरांनी स्पश्ट उतरांनी सांगलां, सर्वेस्पराच्या कायद्याचो नियाळ करीसय, देवाच्या उतरांचो नियाळ करीसय आनी केदाळा देवाचो उतरांचें ध्यान करता आनी नियाळ करता, ताज्या आज्ञा विशीं आमी ध्यान करता. तो आमच्या मोतीक उजवाड दिता
आनी आमी आशिल्ली ती जाणवाय आमकां ती लाभता. म्हाका सामाते असो 4थो अध्याय वाचता, 3रो आनी 4थो अध्याय वाचता आसतना जेजूच्या थाळणे विशयंत आमी मस्तपटी आमी वाचल्या. थंयसर एक विशेशता पळयली जाल्यार सामातेच्या 4थ्या अध्याय 5वें वाक्य म्हणटा, उपरांत देवसार ताका पवित्र शहराक व्हरून गेलो. थंय देवाच्या शिकाराचेर ताका उबो कर म्हणालो. तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार, कित्याक पवित्र पुस्तकें बरोवन आसा, देव आपल्या दुताक तुजे विशयन ताकीद दितलो आनी तुजो पांय पत्राक आदळनाशें आपल्या हातांनी तो तुका सांबाळून धरतले म्हूण सांगल्या वेळार तूं देवाचो पूत वय जाल्यार उड. तूं देवाचो पूत वय जाल्यार उड. आव्हान तूं जाल्यार कितें म्हणटा आसलें म्हळ्यार आमी सगळ्यांचे स्वभाव कशें आसले म्हळ्यार ताज्या 3ऱ्या अध्यायान म्हळ्यार 3ऱ्या अध्यायाच्या 11वें वाक्य म्हणटा, जेजू पवित्र स्नान घेतल्या वेळार 17वें वाक्य म्हणटा, आनी तेन्ना आकाशांतल्यान एक ताळो हे पळय आयकलो, ओ म्हजो पूत म्हाका चड मोगा आसो तो म्हाका मानवाला. आमी सांगता आसल्या आळे आत्तां पोर स्नान काडून आयलो, मात देवान सांगलां हांव देवाचो पूत म्हणून, त्या देखून म्हाका तुवें परीक्षा करची गरज ना म्हणून हांव तो सांगता आसल्या. पूण जेजून तशें सांगोना. जेजून सांगोना पळय, परच्या दिसा हांव स्नान काडलेल्या वेळार देवाचो थाळो म्हाका आयकलो, तूं म्हज्या मोगाचो पूत म्हूण सांगला, त्या देखून हांवें परत्यान तो म्हजो देवाचो पूत म्हूण तुजे कडेन रुजू करची गरज ना म्हूण सांगना. बट जेजू म्हणटा वांजेलाचे उतार तो कोट करता आनी म्हणटा द्वितीय नियमाच्या 8व्या अध्यायान 3ऱ्या वाक्यान अशें बरोवन आसा, मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना, बगार सर्वेस्पराच्या तोंडांतल्यान येता त्या हर एका उतरा वरवीं जियेता म्हूण समजून घेवचे खातीर ताणें तुका बुके वरवीं खालतो केलो आनी तुका वा तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलें मान्ना दिवन तुका पोसलो म्हणलें 8व्या अध्याय 33 वाक्यान सांगचें. तें उतार आमी मातेवाच्या 4थ्या अध्याय 7व्या वाक्यान जेजू म्हणटा अशें जाप दिता. जेजून जाप दिली हेंय बरोवन आसा. थंयसर ताणें उंडो हें कर म्हणटा आसतना मनीस उंड्यान मात्र न्ही, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें हर एक उतार जियेता म्हणलें तें उतार पयलें कोट करता. आनी हें सवाल विचारतना म्हणटा हेंय बरोवन आसा, सर्वेस्पर तुज्या देवाची परीक्षा करिनाका. हांव कित्याक हें सांगता म्हळ्यार जेजू हर एक पटी देवाचें उतराचेर ध्यान केल्लें आनी थंय देवाचें उतार तो कोट करनासलो. देवाचें उतार तें ध्यान जावन आसल्या वरवीं तो जाणवंत जावन आसलो. हांगासर आमी पळयलें जाल्यार पवित्र पुस्तकांत 5व्या वाक्यान हांवें सांगलें, ओडला 4थ्या वाक्यान हांवें सांगलें 4थ्या अध्यायांत मनीस उण्यान मात जियेना म्हणलें तें कोटेशन दिलें. ताजे उपरांत तूं देवाचो पूत वय जाल्यार म्हणटा आसतना देवाची परीक्षा करनाका म्हणलें तें कोटेशन दिलें. शिवाय हांवें म्हाका पूत म्हळा म्हूण सांगून ताणें सांगोना. असो अर्थ जाणवाय केदाळा म्हळ्यार मनीस देवाच्या उतराचें केदाळा ध्यान करता, देवाच्या उतराचे विशयन केदाळा तो जागो आसता, त्या दाळा ताका यशस्वी ह्या जाणवाय त्या मनशाक आसो न्हू जाणवून जावन तो जियोंक शकता. आनी त्या देखून जेजू 12 वर्सांच्या प्रायार आसता आसतानांत देवाळाक गेल्लो, थंयसर शास्त्री फरिजेव लागीं देवाच्या उतरा विशयंत तो तर्क करनासलो, त्या विशयन तो ध्यान करनासलो. आनी ताची जाणवाय पळोवन पळयत पुस्तक म्हणटा थंय आसले शास्त्री फरिजेव अजाप जावन येतात म्हणून. आज मोगाच्या न्हू जाणवाय सोडूंक 3रे वाट जावन आसा म्हजें तें आनी तुजें तें. देवाचें उतार वाचचें, देवाचें उतार कोट करचें, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी कोट करून गेल्ल्या वेळार आमी जाणून व्यक्ती जावंक शकता. ह्याचे 3 स्टेप्स आमी पळयले, मुखेल स्टेप्स आमी पुरवां पळया. पयलें मागणें. देव जावन आसा सगळ्या जाणवायचो मूल दातार, ताजे तावन मागण्या मुखांतर जाणवाय आमी आपणावची. दुसरें येदळसो जाणवाय आसलेल्या व्यक्तीन थंय संबंध दवरून तांचे मुखांतर धर्मशास्त्र पळतल्या त्या तसल्या जाणवून व्यक्ती मुखांतर जाणवाय आमी जोडची. तिसरें देवाचें उतार ध्यान केल्ल्या मुखांतर आमी जाणवाय जोडची. मुखलीं मेटां आमी मुखल्या मागण्या समतेर आमी नियाळ करया. आमेन. Let us pray for all the sick, all the individuals who are troubled.
Lord, may by your mighty grace, Spirit of God may come upon all the individuals. Lord, I specially pray for those who are sick, Francis Saldana, and all the individuals who are seeking your divine intervention. Lord, may through your mighty power, the Spirit of God may come in their life. Lord, we surrender all the areas of our life through which we are able to listen to you, through which we are able to understand you. Jesus, right now, by your mighty power, by your mighty grace, all the channels of grace in our life may be opened. Lord, I pray that divine favor, divine guidance, divine wisdom may come in our life. Lord, I surrender our heart right now. May our heart be in tune with you. May our soul be in tune with you. Mighty Lord, we pray that your mighty blessings in the form of fire may come in our life. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesu maka आपण अमोलिक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा मोजी तूं निवार पातकी स्त्रीयेन तुका भावार्थाना पडले कश्टल्यांक तुवें बरें केलें भावार्थान हांव तुका सोम्या आजा पडटा पांयां तळा तुज्या सर पडटा सोम्या जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी जिणेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळून दी कुरपेची जिणेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळून दी. Mighty Lord, we surrender all our areas of our lives unto you. We surrender the gift of wisdom which you wish to give to us. Jesus, Lord, you have spoken your word through the word of God. You are speaking through your prophets. You are speaking through different individuals. Lord, we surrender all our senses unto you. Lord, may in every way that we go, we may be guided by your divine grace, that we may be guided by your divine power. Lord, I pray right now and I surrender all the individuals who are gathered here. May your divine favor come upon their life. May divine blessings come upon their life. Lord, we pray right now, may they be able to experience your divine touch. Jesus, we surrender. May the mighty grace, the Spirit of grace may come upon their life. Wherever they are lacking in prayer, wherever they are lacking in their part to find you and to seek you, may the grace of God come in between and step in between and touch their lives right now. May the grace of God come into their life powerfully. Lord, we pray that you may open divine doors in their life, that you may open divine destiny helpers in their life. In everything that they are doing, they may seek you more and
may find you, Lord, as we surrender as a group unto you, as in the days of old, when the disciples gathered together, you sent your mighty Spirit. Lord, we pray that you may send your Spirit of power, that you may send your Spirit of grace, that you may send your Spirit of wisdom upon our life. In everything that we do, let us be a lamp, a lighting lamp to the nations, a powerful lamp. Jesus, may your divine power may come in our life, that we may be a sign and a wonder, that we may be able to speak in your name, that we may be able to be a miraculous being in your name. Jesus, in everything that we do, help us to glorify you, help us to grow deeper in you. Jesus, we surrender. Lord, we specially pray for our senses, that we may be able to hear you. Let spiritual visions, spiritual graces may come in our life. Let in everything that we are doing, every act that we are doing, may your voice be clearly heard. May your vision be given unto us. Let the young and the old dream dreams from today. May each person's heart be touched now by your divine hand. Lord, we pray for the strengthening of your Spirit. We pray for the strengthening of your grace in our life. May by your divine hand touch our heart. May by your divine hand touch our lives. May by your divine hand touch our nation. Lord, help us all to live a life, righteous life, a life pleasing unto you. Jesus, as we surrender once again, send your Holy Spirit of power, Holy Spirit of wisdom, Holy Spirit of divine graces may come in our life, manifest in different ways. Lord, today let us be able to experience your divine power. आणि सड जिजून सुजाय म्हाका सड आणि सड तुजो मोग जाय म्हाका सड आणि सड जिजून सुजाय म्हाका सड आणि सड तुजो मोग जाय म्हाका अर्गा जिजू अर्गा तुका अर्गा जिजू अर्गा तुका अर्गा जिजू अर्गा तुका अर्गा जिजू अर्गा तुका सड आणि सड पवित्रात्मो जाय म्हाका सड आणि सड तुझी जाणवाय जाय म्हाका सड आणि सड पवित्रात्मो जाय म्हाका सड आणि सड तुझी जाणवाय जाय म्हाका सड आणि सड समाधान जाय म्हाका सड आणि सड तुझे बोगसान जाय म्हाका सड आणि सड समाधान जाय म्हाका सड आणि सड बोगसान जाय म्हाका अर्गा जिजू अर्गा तुका अर्गा जिजू अर्गा तुका अर्गा जिजू होगळाप तुका होगळाप जिजू महिमा तुका. Lord, you have said, "Come unto me, all who are heavy laden and heavy burdened." Lord, we come to you with all our intentions. We come to you with the burden in our heart.
We come to you with the burden and the problems in our life. Jesus, touch our life. We surrender all that we are unto you. Lord, may your mighty Spirit move in our hearts, move in our mind, touch our soul. Jesus, we pray for the divine peace in our lives. We pray for the divine peace in our family. We pray for the divine peace in our community and the nation. Jesus, may your peace that surpasses all understanding may come in our life. Lord, we surrender unto you, especially those areas of our lives which we are unable to surrender. We surrender unto you those circumstances which we are unable to change. Lord, we surrender unto you those issues that we are refusing to let go. Lord, may your divine love touch us. May your divine grace touch us. Lord, help us to experience right now a divine anointing. Help us to experience right now a divine grace. Help us to experience right now divine power in our life. Lord, as we are surrendering all our burdens unto you, as we are surrendering all our worries unto you, Jesus, come in our life mightily. Lord, let every door that is shut in our lives, let it be opened unto you. Every blockage in our life that is taking us away from you, Lord, help us to listen to your voice and come back to you. Lord, every burden in our heart, we surrender unto you. Lord, we surrender our cup unto you. Increase our cup, increase our potential, increase our capacity, increase our wisdom, that we may solely rely upon you, that we may solely love you and grow deeper in you. Jesus, I surrender all unto you. Lord, as we sing and as we come closer to you, may by your mighty grace and your power touch each area of our life that we are refusing to let go. Touch each area of our life that we are totally unaware of. Jesus, you have rescued us. You have set us free from many bondages, from many troubles, from many perils, attacks, and dangers in our lives. Lord, we surrender unto you. Lord, help us to be your children, loving, peaceful, and blessed generation. Lord, we pray as we surrender everything we are unto you, may your divine grace, divine power enter in the lives of our families. Every individual who is away from you, every circumstances that is against your plan, right now, may your spirit move, may everything change, our capacities may be multiplied, every work that is pending, every blockage that we are having today, may your divine grace come in our life. Touch people, individual circumstances and instances in our lives through your divine grace. May we be the carriers of grace. Lord, may we be the carriers of peace. May your divine touch today come mightily. May your divine grace change the atmosphere in our life. Lord, we surrender the atmosphere of worry. We surrender the atmosphere of tension. We surrender the atmosphere of all kinds of disturbance, irritation, and unsuccessfulness in our life. We pray that you may replace it and change everything in us with your atmosphere. Lord, from today, let us be surrounded with a divine atmosphere, a divine grace,
that we may continually experience you, that we may continually grow deeper in you, that we may continually feel you. Lord, help us to love you more dearly, more closely. Lord, as we surrender and sing and pray unto you, shower your Spirit mightily in our heart. Change our situations, change our circumstances. Wherever we are listening, wherever we are praying, Lord, regardless of anything, change the atmosphere. Let it be turned into an atmosphere of praise. Let it be turned into an atmosphere of healing. Let it be turned into an atmosphere of miracles. Lord, may your divine nature come upon all of us as we wait on you, as we are watching and waiting upon you, like the 5 wise women who were waiting for the Lord. Jesus, help us to wait unto you like the bridesmaid waiting upon you, and let the atmosphere of glory enter our life. कुटुंबान म्हज्या वावरान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावूंक जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावूंक जेजू तूं ये जेजू मोगाळ तुये, जेजू मोगाळ तुये जेजू जेजू तुये रावूंक जेजू तुये कुटुंबांत म्हज्या तुये, जेजू जेजू तुये त्याचं समयाचे हजरपण ह्या घडये आमच्या मध्ये आम्ही बघया. तो समय आमकां ह्या घडये पळयोन आसा. आमच्या हर एकल्यांचे जिवीत, आमच्या हर एकल्यांचे चिंतना, आमचे काळीज, आमचे सगळे जिवीत समय जाणा. ह्या घडये मौनपणी समया मुखार आमकां समय एक घडीभर समर्पण करया. हें समर्पण जावन दी आमच्या जिविताचें, हें समर्पण जावन दी आमच्या सगळ्या कुडीचें, हें समर्पण जावन दी सगळें आमच्या अस्तित्वाचें, हें समर्पण जावन दी आमच्या बावडटाचें. ह्या घडये त्या समया मुखार आमकां समय समर्पण करता आसतना प्रत्येक करून आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचे सगळे कंत, हुस्को, बेजाराय, दूख, सुलवणी, पिडाशिडा समयाक आमी ह्या घडये दिवया. तो समय आमचे तावन आशेता एक बरें काळीस, समय आमचे तावन आशेता एक खरो बावार्थ, समय आमचे तावन आशेता आमच्या जिविताच्यो बऱ्यो कन्यो. ह्या घडये समयाक आमी समर्पण करता आसतना प्रत्येक करून त्या समया मुखार आमच्या जिविताचे सगळे उणेपण समयाक घडये समर्पण दिवया. समय आमी तुका समर्पण करता. आमच्या जिविताचे कश्ट, बेजाराय, दूख, आटे विटे, संकश्ट, आमच्या जिवितांत आसलेले सगळे निरासपण समया आमकां तुज्या आशिर्वादांनी भर. समया तुका भेटलेल्या हर एका व्यक्तीक नव्या बरोवशान तुवें भरलेले बरी तस नवो बरोवसो, नवी दादोसकाय आमकां तूं फावो कर. आमच्या जिवितांत सलवणी येताना, दूख येताना, पिडा येताना, कश्ट येताना, अनवर येताना समया तुजेर आमचो बावट दवरूंक, तुजेर आमची पातयणी दवरूंक, आमच्या जिवितांत तूं दिता येता नवो बरोवशान आमी जियोंक समया तूं आमकां सदांच प्रेरण दी म्हूण ह्या घडये मागता हांव. मागता आमी समया विशेष करून पिडेस्त भाव भयणी खातीर जायत्या जणांनी तांच्या खातीर मागोवंक आमचे लागीं विसारलेलें आसा. आनी सांगत आसा समया ह्या आराधनांत भाग घेवच्या आमच्या जिवितांत कुडीत आसची हर एक ओण, पिडा, शिडा समया ह्या घडये तुका समर्पण करता हांव. आमचेर तुजी बेसांवां तूं वत, तुजो स्पर्श आमकां दी. आमच्या कुडीत आसचे उणेपण नापायस जावन दी. विशेष करून
मारेकार पिडेनी कश्ट नासच्या भाव भयणींक हांतोळणार पडून नासच्या भाव भयणीक सोम्या तांच्या जिवितांत गरज आसा तो आदार आत्मीक गटाई तुजे मरिफात सोम्या फावो जावं दी म्हूण आमी मागता आमी विशेष करून सोम्या ह्या दिसांनी परीक्षा बरोवन आसच्या युवा जनांक विद्यार्थी खातीर तांच्या शिकपांत जैत लाभय तांच्या फुडाराचेर तुजी बेसांवां तूं वत प्रत्येक करून तांच्या जिवितांत गरज आसा ते सगळें दादोसकाय समाधान संतोष तांकां तूं फावो कर म्हूण आमी मागता आमी आमचेच खातीर सोम्या बऱ्या भलायकेन आमकां सांबाळ आमच्या वावरांत आदार दी दिसपट्ट्या जिवितांत समाधान आमकां तूं फावो कर मेटांनी आमकां सांबाळ नवर आमच्या जिवितांत आमी आशेवन आसाव तें सगळें आमकां तूं दी ह्या घडये सोम्या आमचें समर्पण आमी करता उगडास काडटा आमच्या कुटुंबाचो आमच्या भाव भयणीचो आमच्या भुरग्यां बाळांचो सोम्या तुजी बेसांवां तांचेरी वत म्हूण आमी ह्या घडये मागता विशेष करून आमचें कुटुंबा जिवीत तुज्या बेसांवांनी भरलेलें जावं आमच्या बऱ्या देखी मुखांतर कुटुंबा जिविता मुखांतर सोम्या ह्या संवसारांत तुका साक्ष दिवन तूं आमकां प्रेरण दी प्रत्येक करून सोम्या मागता आमी मारेकार व्यासनाक वळख जाल्ल्या युवा जनां खातीर मलगड्यां खातीर ड्रग्स आनी इतर मारेकार संगतींक वळख जाल्यात त्या आमच्या भाव भयणींक सोम्या तुज्या पांयतळी समर्पण करता आसतना तांच्या जिवितांत नवो संतोष लाभय असल्या मादक संगतींत तांणी पयस रावंक तूं तांकां प्रेरण फावो कर सोम्या मागता आमी विशेष करून ह्या आमच्या शालोम पंगडा खातीर ह्या पंगडाच्या हर एका सांद्यांक सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भर सदां हप्त्यांनी आमी हांगासर सांगता मेळटा तुजे मुखार दिंब्यांनी पडटा मागता देवाचें उतार नियाळ करता सोम्या ह्या पंगडा मरी फात जाल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर आमी तुका अर्गां दिता आसतना आमचेर तुजी आशिर्वादां तूं वत प्रत्येक करून मुखल्या आमच्या जिवितांत सुवार्ता परगटण्याच्या ह्या आमच्या वावरांत सदांच तूं आमकां सांगात दी म्हूण आमी मागता आमची संगी तूं आसाय सुखा दुखांत तूं संगी आसाय जेजू दिवं तुजी ससाय आमकां दिवं तुजी ससाय आमची संगी तूं आसाय सुखा दुखांत तूं संगी आसाय जेजू दिवं तुजी ससाय आमकां दिवं तुजी ससाय खंडी साराय आमकां दोस्ताना संतोष सरसां तूं माताय जेजू कृपा तूं दिताय जेजू आमची संगी तूं आसाय सुखा दुखांत तूं संगी आसाय जेजू दिवं तुजी ससाय आमकां दिवं तुजी ससाय सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमी आयती सगळ्या Deavoda sacramenta sosanaman koruya purvilatya rupa bodla novioriti adarya solvor vecha askat vishvyan bavartache bol
दिव्या जशे बापा तशें स्पुतात उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सस्नाक सस्नाक एका ताळ्यात हसिता तू काय दोघांच्या स्पिरितान समासमी नावडता आमेन. हे देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीत सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. मोगाचेनो आमचो भाव मनीस MP नोरोन्हा तांच्या मुखेलपणाखाल अपुरबायन ह्या पंगडा मरिफात जायते बरेपण जावनूच आसा. विशेष करून विनवणेचे मागणी आमी करता. जायत्या लोकां खातीर आमी मागता. सोम्याचो आदार सोम्याचे संगतपण आमी मागूनच आसा. आनी विशेष करून भाव MP नोरोन्हा खातीर आमी देवाक अर्गां दिता. कित्याक एक विशेष सकत देवाचें उतार नियाळ दिवचो. देवाच्या उतरांतून प्रेरीत जावचे तसले एक विशेष भाग देवान ताका फावो केल्ल्या खातीर देवाक जावं वर्गां. देखून आयच्या दिसा परत ह्या पंगडा मरिफात पंगडाच्या सर संध्याच्या तर्फेन आमी तांकां परत जल्मा दिसाचे उल्हास आमी पाठयता. देखून तांणी एक घडीभर मुखार येवचें आनी आमी हांगासर जमलेले सर्व ह्या आमच्या भावा खातीर एक घडीभर आमी मागया. प्रार्थुया. बापा दयाळा, आमी समेस्तांक ह्या संवसारांत बरें जिवीत तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. विशेष करून भाव MP नोरोन्हाक आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. हर एक भुरगें ह्या संवसारांत जल्मोवचें देवातावन एक विशेष संदेश हाडून येता म्हणल्यार आमकां कळीत आसा. आनी भाव MP नोरोन्हा मुखांतर तुवें आमकां एक बरो संदेश दिलाय. सोम्याच्या हजारपणांत आमी जियोंक जाय म्हणलो संदेश ह्या आमच्या भाव मरिफात तूं आमकां दिवनच आसाय. मगाळा जेसू ह्या आमच्या भावाक तुज्या सक्तेन पवित्रत्म्यान भर. प्रत्येक करून ह्या आमच्या देसिजींत जायतो मोठो वावर ताच्या मरिफात जाला आनी जावनच आसा. ताच्या दिसपट्ट्या वावरांत त्या वकिलाच्या वावरांत तूं ताका सांगात दी. ताच्या कुटुंबाक सर तिच्या बरेपणान तूं भर. प्रत्येक करून ह्या आमच्या भावाक तुज्या पांयतळी समर्पण करता. ह्या शालोम पंगडा मरिफात जायते बरेपण आमच्या परिसरांत जावनच आसा, आमच्या वैयक्तीक जिवितांत जावनच आसा. आनी ह्या पंगडाचो तांडेली जावन तो फाटल्या वर्सांनी ताणें आमकां सांगात दिला. मगाळा जेजू ह्या आमच्या भावाक तुज्या पांयतळी समर्पण करता. मुखल्या ताच्या जिवितांत सदांच ताचे संगता तूं राव. पवित्रत्म्याच्या सक्तेन जाणवय ताका तूं भर. विशेष करून तुज्या उतराचो नियाळ दिवचे विशेष सकत तुवें ताका दिला आसता. तेंचो उतार सुकाळी आनी आकाळी गाजोवंक आनी तुज्या उतराक देखीक सागसावन जियोंक तूं ताका सदांच प्रेरण फावो कर. हें प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर पदवेदार देव बापूत आनी पवित्रत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. बापाचे, पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी. आमीन.